शृंगेरी कुलदेवता दर्शन पळयतशिल्ले आमगे सर्व वीक्षकांक नमस्कार. गोवा राज्यांतू होळीची परब अत्यंत संभ्रमेरी विजृंभणेरी आचरण करतात. त्या वेळारी चलचे शिगमोत्सव म्हणलेले एक कार्यक्रम हंत भितरी सगळे गावाची जन भाग घेताची तशें जावन हो एक संभ्रमेचो एक महोत्सव म्हणून सांगलेत. असल एक सांस्कृतिक महोत्सवाचे एक दृश्य तुम्ही आयचे ह्या कार्यक्रमात पळयतात. आमगेले ह्या एपिसोडांतू मार्दोळांतचे श्री महालसा नारायणी देवस्थानाचे अंगणांतू जाल्लेले शिगमोत्सवाचे कार्यक्रम तुम्ही पळयात. गोवाचे वेल्लिंगाचे श्री नरसिंह देवस्थाना लग्गी आसचे श्री बेताळेश्वर देवस्थान थंयचे ग्रामदेवालय देवस्थान. त्या देवस्थानांतू जाल्लेले होळी पुनवेचे एक कार्यक्रमाचे दृश्यावळी तुम्ही आयचे ह्या एपिसोडांतू पळयत आसात. महालसा नारायणी महालसा नारायणी महालसा नारायणी महालसा नारायणी महालसा नारायणी परब्रह्म स्वरूपिणी महालसा नारायणी परब्रह्म स्वरूपिणी त्रिभुवन मोहिनी हिरण्मयी. शिगमोत्सवाचे विजृंभणेचे मेरवणिकेंतू विंगड पंगडाची लगी हळ्ळेची जन भाग घेतात. तांणी विविध रितीच्यो वेसू रंगरंगाळे एक कलात्मक जाल्लेले एक सांस्कृतिक प्रदर्शन हांगा चलता. तशीच विविध रितीचे वाजप तशी नाचू ह्या कार्यक्रमांतू चलता. गोवाचे मार्दोळाचे श्री महालसा नारायणी देवळाचे शिगमोत्सव फामाद. हाजे संभ्रमेंतू पोंडा तालुक्याचे अंत्रुज प्रदेशाचे सुमार जावन सर्व भाग घेतात म्हणवेत. फाल्गुन शुद्ध नवमी दिसू प्रारंभ जावचे शिगमोत्सवांतू होळी पुनवेचे सुरे दीस म्हळ्यार चतुर्दशी दीस थंय चलचे आसता. होळी दहना दिसाक हें परिसमाप्त जाता. ह्या उत्सवांतू हांगा लागी गांवचे आबाल वृद्ध भाग घेतात. सर्व भाविक हांगा एक कडेन मेळटात. तांगेले विंगड पंगड कोरून मारगारी सगळे धूमधामेरी ह्या कार्यक्रम चलता. विविध जानपद पदाक नाचतची मोहिनी रूपाची श्री महालसा देवीले देवळाचे अंगणांतू एक मेळटात. युवजन विविध रंगरंगाळे अंगाल घालून सजतात. धोलू तास ताळ वाजप घेवन तशीची सुंदर जावन श्रृंगार केलेले बड्ड्यो घेवन तांणी नाच करतात. तोरण छत्री इत्यादी घेवन फेरी करतात. सगळे भूलोकाची राणी राजदेवी महालसाले ह्या क्षेत्राक येवन नमनाचो नाच करून प्रसाद घेतात. सकाळी सुरू जाल्लेले ह्यो कार्यक्रम मदे रात्री थंय चलता. सुमार 25 ते 27 पंगड आसताची. शिगमोत्सव म्हणलेलो एक व्हड जनपदांगेलो समावेश. होळी परबेचे रंग बिरून संतोष घेवचे आमगेल संस्कृतींतलो एक सुंदर सांस्कृतिक संभ्रम. शिस्तू संयमारी चलचे ह्यो सगळो उत्सव आधुनिक समयारी आमगेले युवजनांक भक्तांक आमगेले आचरणा संस्कृतीरी आसचे अभिमानू दाखयता.
म्हाळसा संस्थानाचो अध्यक्ष श्री प्रेमानंद कामत उलयता. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमच्या गोंयान शिगमोत्सव पळय आसा हो सगळो मोठे धूमधडाक्यान साजरो करता आनी तो सबंद तालुक्यांत सगळे देवळाच्या दिसांनी दिशेनी देवळाच्या सरभोंवतणी तो तुजो मेळ तांचो सुरू आसता. शिगमो पळय आसा हो फाल्गून शुद्ध नवमीक सुरू जाता आनी हे शिगम्याचें वैशिश्ट म्हणजे अशें आसा की तातूंत भितर धोल आसता, तासो आसता, मागीर झान आसता आनी लोक सगळे हातान बडी घेवन नाल्यार तुगेल्यो झाडाच्यो फांद्यो घेवन नाचतात. फुडें एक तोरण आसता, इनामतदार भितर आसता, मागीर छत्री आसता. हे सगळ्यांचो एक मेळावो मेळ कसो सबंद गांवांनी फिरता आनी हे प्रत्येक तालुक्यान चालू आसता. प्रत्येक तालुक्यान म्हणजे आमचे गोंयचे सगळे 12-13 तालुको पळय आसा ते सगळे तालुक्यान हे चालू आसता. पण फोंडा तालुको पळय आसा तो फोंडा तालुका अंत्रुज नगर म्हणटा हांकां त्या तालुक्याचें वैशिश्ट वेगळेंच आसता. ते फोंडा तालुक्यान आमची देवळां सुमारे 48 सुमार देवळां आसा. पण हांगा जे मेळ जाता हांगा तुगेल्या फोंडा तालुक्यान तातल्या हातून शेवटी चतुर्दश म्हणून एक म्हाळसा देवस्थानाक जाता आनी म्हाळसा ही अंत्रुज नगरान एक मोठी प्रमुख देवता मानता. तिका राजा देवता अशी मानतात. आनी कसलें तर हें जालें म्हणजे तुगेलें कसलेंय तुजें आमचे पॉलिटिकल लेवलाचेर नाल्यार खंयच्याय लेवलाचेर लोक हांगा प्रसाद घेवपाक देवाचो येता म्हाळशेचो. कित्याक म्हाळसा ही विष्णू अवतार आसा म्हणजे लोक मोहिनीच्या रुपान तो विष्णू अवतार आसा. सो लोक तिच्या मनान चड येता. आनी आतां हो तुगेलो मेळ पळय सुरू जाला तो चतुर्थीक फाल्गून शुद्ध नवमीक सुरू जालो आनी आज तुजो निमाणचो दीस ताचो फाल्गून शुद्ध चतुर्दशी. आज चतुर्दशी दिसा नियर अबाउट 27 मेळ तिच्या सातेरी आनी म्हाळसा हे देवस्थानाच्या पटांगणान येवन ते सरभोंवतणी फिरतात आनी सरभोंवतणी फिरतकर सगळे लोक पळय येता ते भितर सरता आनी भितर सरून तांकां पांयां पडटा, तांकां प्रेयर करता देवा म्हऱ्यान आनी एक नमन म्हणून तांचो एक नाच आसता. ते नमन करता ते आनी नमनान ते नाचून ते देवाक प्रे करता. हातून प्रत्येक वैशिश्ट म्हणजे मेळान भितर एक तोरण फुडें आसता. तातूंत सामकें प्रत्येक दादले पळय आसता दादल्यो इवन आतां बायलो सुद्दां फुडें सरल्या बरे ड्रेस करून येतात. तरेतरेचे ड्रेस आसता. मागीर हातूंत भितर ड्रेसान भितर तुगेले तरेतरेची हें आसता. तुगेली गणपतीचो वेशभूषा केल्ली आसता, कोणें बायलेचो वेशभूषा केल्लो आसता, कोण आनीक शिवाचो ड्रेस केल्लो आसता. आनी हे सगळे अशे तरेन फुडें वता नाचता आसतना ती सामकें जल्लोशान नाचता आनी तांचो नाचपाचो तांचो एक रिदम आसता. त्या रिदमान ते फुडें वता. तांचो एक नाचपाची एक स्टायलूच वेगळी आसता आनी तोंडांतल्यान ते ओस्सय म्हणून म्हणटात आनी ते सबंद सरभोंवतणी फिरून शिगमो आपलो सेलिब्रेट करता. आमी आतां मार्दोळा देवस्थान आसा अजुनूय आतां हे वेळार आतां मेळ चालू आसा. मेळ आतां सद्दां भोंवत आसता अजुनूय भोंवता आनी आतां मातशे हे दिसांनी मेळ मातशे कमी जाल्या. पयलीं तर चड आसताले 27-28 सुमार मेळ आसताले. आतां एक म्हाका दिसता 12-13-14 पावला आसता मेळ सुद्दां. पूण अजुनूय मेळ येवप चालू आसा आनी हे तुजे मेळ येवप चालू सांजचे 7 पासून चालू 7-7:30 पासून चालू आसतलें मेळ आसते प्रमाणे.
फाल्गुन शुद्ध नवमीक तो सुरू जाता. शिगमोत्सव फाल्गुन शुद्ध नवमीक सुरू जाता. नवमी, दसमी, एकादश, द्वादश, चतुर्दश आनी चतुर्दश जाल्या उपरांत पौर्णिमा आसा. पौर्णिमा होळी आसता आनी होळयेक ते होळी हें करून ते लासतात. तांचं हें आसता, लाकूड बी घालून ते ताजी हें करता, ज्वाला करता ते लाकडाचे हातून भितर उजो पेटून थंय. आनी मागीर ते होळी हें जातकर शिगमो मागीर समाप्त जाता ते दिसा रंग उधळण करून ते. सो असो तागेलो हें आसा, शिगम्याचो उत्सव आसा. आनी हो मातसो मेन उत्सव सामको गोंयांत सामको. आनी लोक सामके तुगेले इतले तरेन फॉर्मान आसता आनी तांकां तुगेले तुजेर मेळान हें करता आसतना एक शिस्त आसता की ते प्रत्येक रविवासाक ते हातून पार्टिसिपेट जावपा जाय. नाजाल्यार तांकां भितर एक हें दवरिल्लें आसता की तूं येना जाल्यार एक फायन आसतली, हें आसतली, म्हणून ते जाती नजर आसतात भितर. ಧ್ವಜ ತೋರಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಚಪಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕೋರ್ನು ದೇವಳಾಕ್ ಕೈಲ್ ಪಂಗಡ ಥೈ ದೇವಿಲ್ ಮುಖಾರಿ सुत्तुघून नांदताती. देवळाचे नड्यारी राबून प्रार्थना करताती. देवीले प्रसाद घेवन देवील मुखारी ही सेवा केल्ले संतोषारी घरा वताती. ऐका देवानो मदलस माणिल्या सुंदरस भेर आणिला देवानो सुंदरस भेर आणिला गाजे असे हाती अमृत फळ घेऊन चट परबत नारदिसे सुंदर गे गोरिये नारदिसे सुंदर गाजे असी कास मेटल्या पितांबराची पिरतू मालाची गे गोरिये पिरतू मालाची गाजे असे जबनाची चोळी जबनास घातल्या 27 विरयाची गे गोरिये 27 विरयाची गाजे असे पायीची पैजण पायीस घातल्या घागऱ्याचे रंजनी गे गोरिये घागऱ्याचे रंजनी गाजे असे कमरीचा पटा कमरीस घातल्या नव शेल कशाचो गे गोरिये नव शेल कशाचो गाजे असे 32 पानाचा विडा मुखी ठेविला नारदिसे कमळ गे गोरिये नारदिसे कमळ गाजे शिगमोत्सव जाले सत्तन हेरदिसूची एक होलिका दहनाच कार्यक्रम चलता. ही होळी पुनवेची एक कार्यक्रम. ह्या वेळारी थंय थंय देवळांतू होड एक फोडी मड्डो हाणू त्या थंय देवस्थानाचे वाठारांत दवरनू ताका श्रृंगार कोरनू ताका भटमाम नारलांनी मारताती. अशी मस्त रितीचे एक विधी विधान जाले नंतर होलिका दहन जाता. हांतूय हजारान जन येवन भाग घेतात. गोवाचे वेल्लिंगाचे श्री नरसिंह देवस्थाना लग्गी आसचे श्री बेताळेश्वर देवस्थान थंयचे ग्राम देवालय देवस्थान. त्या देवस्थानांतू जाल्लेले होळी पुनवेचे एक कार्यक्रमाचे दृश्यावळी तुम्ही आयचे ह्या एपिसोडांतू पळयत आसत. होळी पुनवेचे आचरण गोवा राज्याद्यंत चलता.
वेलिंगाच्यो ग्रामदेवू श्री बेताळेश्वराले देवळांतू चोलचे ह्या वर्साचे होळी दहनाचे आचरणाचे दृश्यावळी आमकां पळोवच्याक मेळ्ळी. शिगमोत्सव जाले सत्तनाची हेर दिसूची होलिका दहनाचो महोत्सव आसता. हें होळी पुनवेचे एक संभ्रमेचे आचरण. हंत भितरी मस्त रितीचे धार्मिक विधी विधान चलतात. होड एक फोडी माड्डो त्या गांवचे चारके घेवन येवन देवस्थाना लागीं पुरतात. ताका श्रृंगार कोरून मागीर भट मामा ताका नारलांनी मारतात. असले सुमार क्रम जाले नंतर होली पुनवेचे कार्यक्रम चलता. शिगमोत्सव जाली नंतर होळी पुनवेचे आचरण असता. एक प्रदेशातून अनेक प्रदेशाक थोडे थोडे व्यत्यासू असता. वेलिंगाचे श्री बेताळेश्वर देवळांतू उत्साही युवजन आणि भक्ती शक्ती आशिल्ले इतर लोक सकाळी एक होड फापळा मड्डेरूक तोटातून खांडून हाडटात. ते देवळा आंगणाक घेवन येवचेची एक भारी गम्मताये काम जावन आसता. हंतू सकड चल्ले चेडूंची भाग घेतात. देवळा मुखारी हाडलेले भिंगोर सोडलेलो फापळा मड्डेरूकाक फूल पताके फल इत्यादी बांदून अलंकार करतात. मागीर ताका आंगणांतू नीट रब्बून एके मूळ पूर्ण रबयतात. थंय थोडे फातोरांनी दवरून ते मालवना तशी निटळ करून दवरतात. तण सुकल पान असले उज्ज लागचे तसलो वस्तू थंय दवरून तयार करतात. हेतांतू हे कार्यक्रमांतू भाग घेवच्याक उमेदेरी आशिल्ले सकट भक्तांक देवळा भितरी नार्ल दिवन धाडटात. भटमाम पूज केली नंतर ते पान्नाक एके तणाक उज्ज लायतात आनी नार्ल घेवन आयिल्ल सकड ताजी मुळां आशिल्ल्या फातराक नार्ल मारतात. तांणी मारलेलो नार्ल फुट्टून पूर कडेन शिंपून पडटा. हानी लायिल्ल उज्जो होड जावन होलिका दहनाचे कार्य चलता. त्या नारला कुडके कोणा जाय की तांणी काण घेतात. तशींच थंय जाल्लेली करी निडलाक लावन घेतात. अशी वेलिंगाचे श्री बेताळेश्वर देवस्थानांतू होली पुनवेचे आचरण चलता. नमस्कार. फोंडा तालुक्यांतल्या वेलिंग ह्या निसर्ग अशा सैमान नटलेल्या अशा गांवांत तुमचे सगळ्यांचे स्वागत आसात. आमी आयज श्री वेताळेश्वर देवस्थानाच्या मंदिरांत आसात आनी हे देवूळ वेताळेश्वर हो हांगचो आमचो ग्रामदेव. ह्या ग्रामदेवाचे तशेंच हांगासर बाकीचीं देवळां आसात. श्री नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह आसात जावं शांतादुर्गा आसत. ह्या आमच्या गांवांत वेगवेगळे सण उत्सव आमी साजरे करतात. तातूंतलोच श्री वेताळेश्वर देवस्थानांत आतां तो सद्या जो चालू उत्सव जो आसा तो शिगमोत्सव. हो शिगमोत्सव हांगासर ही एक आमची परंपरा. केन्ना स्टार्ट जाल्ली केन्ना सुरवात जाल्ली ही आमकां कांय खबर ना, पुणून ती परंपरा आमी आजुनूय चालू दवरलेली आसात. आतां नो डावट जशें पयलीं स्टार्टींग जशें जातालें तशें आतांच जाता अशें आमी ठामपणान सांगूंक शकना, पूण आमचे परीन आमी आमच्यो ज्यो परंपरा ज्यो आसात त्यो तश्योच दवरुपाच्यो, तश्यो फुडले पिळगे कडेन दिवपाची आमची खूब इच्छा आसतात. तर हो शिगमो आमचो हांगासर गांवांत नमीन स्टार्ट जाता. फाल्गून नम जे आसात त्या नमीन स्टार्ट जातात. हांगासर सुरवातीक नमन जातात आनी मागीर हांगासरलो जो शिगमो जो मेळ आसा तो मेळ प्रत्येकाच्या दारान वचून तुळशी मुखार ते शिगमो खेळटात आनी प्रत्येकाच्या घराक आशिर्वाद दितात. थंयसर तांची ओटी भरून जावं तळी दिवन तांचें स्वागतूय केल्लें जाता. तांच्या हातांत कितें गोड धोड दिवन व्हंकल ही जी मिरवणूक जी आसा ही चालू आसा आज पर्यंत. आनी ताच्या उपरांत दुसरे दिसा परतून मागीर नाटक जाता. ते न्हवरो व्हंकल जाली की नाटक जाता. नाटक जावतकूच दुसरे दिसा म्हणजे ज्या दिसा आमचो गुलाल जाता, पूण ताच्या पयलीं सकाळीं परतून आमची श्री वेताळेश्वर देवाची जी पालखी आसा ती परतून पालखी सकाळची 9:30 गांवच्या शिमेचेर वतात आनी थंयसर शिमेचेर तेजी थंयसर पुजा जातात. शिमेर वचून परतून येतात आनी परतून सांजचो मागीर हांगासर गुलाल जाता. आनी ह्या गुलाला हांगासरल्या त्या दिसा तर आमचे सामके सबंद धरती है लाल आकाश है लाल अशी आमचो हांगासरलो प्रोग्राम जातात. सगळे गांवचे भुरगे मोठ्या उमेदीन
त्या गुलालाक हांगासर सामील जातात, एकमेकाक गुलाल लायतात. मोठो एक आनंदोत्सव हांगासर आमी हांगासर त्या गुलालाच्या निमतान आमी करतात. आनी अशें करून निमाणी आरती जातात, तीर्थप्रसाद जातात, गाराणें जातात, देवा कडेन आशिर्वाद घेतात. आनी हो आमचो शिगमोत्सव जो उत्सव जो आसा, हो फक्त शिगम्या पुरतोच उत्सव. हो 4-5 दिसांचो हो शिगमोत्सव जो जाता तो मोठ्या उमेदीन सगळे गांवचे लोक एकठांय येवन आर्थीक दृश्ट्या आसत जावं तांचे स्वताचे जे कितें योगदान जें आसत ह्या शिगमोत्सवाक, हे सगळे जाण आपल्या परीन करतात. आनी मोठ्या उमेदीन आमी हो शिगमोत्सव हांगासर साजरो करतात. देव बरें करूं. देवगिरी टी कुलदेवता दर्शनांतू तुम्ही गोवाचे मार्दोळाचे श्री महालसा नारायणी देवस्थानाचे लागी जल्लेले शिगमोत्सवाचे कार्यक्रम पळयलो. तशीची वेलिंगाचे श्री बेताळेश्वर देवस्थानांतू जल्लेले होलिका दहन एके होळी पुनमेचे आचरणेचे कार्यक्रम आम्ही पळयलो. मुखाल वर्स त्या वेळारी तुम्ही गोवाक गेल्यारी हे दोन्ही कार्यक्रम पळोवन येवचे तसले एक उमेदी तुमकां हे पळोवन आज येवन आसच्या पुरो. आमगेल कार्यक्रम पळयले तुमकां सगळ्यांकय धन्यवाद आणि नमस्कार. तुम्ही हे कार्यक्रम पळयले नंतर हाजी लिंक तुमगेल इष्टमित्रां मदें तू वांटून घेवच्या विसरू नकाती. आमकां एक लायक दियाती आणि यूथ ऑफ GSB चॅनल सबस्क्राईब कराती.